आम आदमी पक्षाचो उमेदवार वाल्मिकी नायकान पणजे खातीर तयार केल्लो जाहीरनामो एल्विस गोम्साच्या हस्तुकी सोमारा जाहीर केला. तातूंत उदरगती बरोबरच 6 म्हयन्यांनी वॉर्ड सभा जातली. कॅसिनो मुक्त पणजी करतले. उदक आनी वीज, येरादारीचेर नियंत्रण, भलायकेच्या नदरेन वाड्याचेर भलायकी केंद्रां, शिक्षण, खेळ आनी रोजगाराचेर वाल्मिकी नायकान चड म्हत्व दिलां. आज पणजे एक आजारी शहर आसा. आय फील पेंजीम इज अ सिक सिटी. इट इज सफरींग फ्रॉम अ डिजीज कॉल्ड बॅड गव्हर्नन्स. म्हणून आमी पणजेचोय ECG काडिल्लो आसा. ECG म्हळ्यार E फॉर एनवायरनमेंट, इकॉनॉमी आनी एम्प्लॉयमेंट. पणजेचें एनवायरनमेंट तुमी सगळें पळयलां. आमचे ट्री कवर कमी जायत रावल्या. आमची वॉटर क्वॉलिटी इतली वायट जाल्या. ती सांतिनेज क्रीक जावं, म्हादय नदी जावं, आज पणजेचो एनवायरनमेंट इज ॲट स्टेक. इकॉनॉमी आज कंप्लिटली कॅसिनो लॉबीन कंट्रोल केल्ली आसा. आमकां एक कॅसिनो फ्री इकॉनॉमी करपाची आसा. आनी लास्ट म्हळ्यार एम्प्लॉयमेंट. मुख्यमंत्र्यान जरी म्हळें की जॉब्स आर नॉट अ प्रायोरिटी फॉर द BJP इन द पणजी इलेक्शन, आम आदमी पार्टीक दिसता आनी गोंयचे पणजेचे स्पेशली जे हजारांनी तरणाटे आसा तांकां दिसता की एम्प्लॉयमेंट इज वन ऑफ द हायेस्ट प्रायोरिटी दॅट शूड बी फॉर एनी पार्टी इन दीस इलेक्शन. दुसरो C म्हळ्यार कल्चर आनी आयडेंटिटी. आमकां पणजेक एक भारतांची सगळ्यांत सुंदर राजधानी अशें एक पोर्ट्रे करूंक जाय. प्रमोट करता पणजेक आनी गोंयांक, पूण कितें म्हणून प्रमोट करता? एज अ कॅसिनो सिटी. तुमी हांगा येवन गॅम्बलींग करात म्हणून. पणजेकारांक हें बिलकूल उपकारना. वी वॉन्ट टू मूव फ्रॉम अ कॅसिनो बेस्ड टुरिजम टू क्लीन फॅमिली बेस्ड टुरिजम आनी एक फॅमिली डेस्टिनेशन कशें आमकां जे पणजेचें नॅचरल, कल्चरल आनी बिल्ट हेरिटेज आसा तें प्रमोट करून आमकां टुरिजम मॉडेल एक करूंक जाय पणजे. आनी लास्ट म्हळ्यार G इज फॉर गव्हर्नन्स. आज पणजेन भरपूर प्रॉब्लम आसा. जावं ते ट्रॅफीक जावं, पार्कींग जावं, गार्बेज, फ्लडींग, फुटपाथ, वॉटर सप्लाय, इलेक्ट्रिसिटी सुद्दां. इतलीं वर्सां गोंयचे राजधानी आसून बेसीक प्रॉब्लम आज पणजेन भरपूर आसा. आनी आज तुमी सगळ्याच्या पार्टीचे मॅनिफेस्टो पळयले जाल्यार सगळ्यांनी तीच आश्वासनां दिल्ली आसतली. तांचे फाटले मॅनिफेस्टो पळयले जाल्यार सुद्दां तीच आश्वासनां की हे सगळे मुद्दे आमी सोडयतले म्हणून. पूण हे सोडयल्ले जायना. तर मोर इम्पॉर्टंट दॅन जस्ट लिस्टींग द इश्यूज दॅट आर फेसींग पेंजीम, आम आदमी पार्टीन एक प्रपोजल दिला आमच्या मॅनिफेस्टोन. दीस प्रपोजल इज ऑफ वॉर्ड सभाज. वॉर्ड सभा म्हळ्यार एक पब्लीक मिटींग which will be held every 6 months in every ward. आनी ह्या पब्लीक मिटिंगेन ज्या लोकांनी मतां दिवन निवडून हाडले, ज्या लोकांक लोक टॅक्स पेयराचे पयशे दिवन कामांक लायिल्ले आसा ते सगळे उबे आसतले तुमच्या समोर. ईच वॉर्ड एवरी 6 months हांव एज MLA, थंयचो स्थानीक कॉर्पोरेटर, स्मार्ट सिटीचो ऑफिशियल, PWD आनी इलेक्ट्रिसिटीचो इंजिनियर आनी कोण जे एक्सपर्ट नाल्यार स्थानीक ऑफिशियल जाय पडले तांकां लोकां फुडें 6 म्हयन्यांनी उबे रावचें पडटलें. लोकांचे जे प्रॉब्लम आसा ते आयकुचे पडटले. प्रत्येक पक्षाचे उमेदवार तेच मुद्दे आपल्या जाहीरनाम्यान जाहीर करून मतदारांक फटयतात. त्या खातीर तांकां आम आदमी पक्षान मतदारांक पर्याय दिला. पणजेकारांनी वाल्मिकी नायकाक वेंचून हाडचो. सो जशें आमी म्हणटा, this is a time for change from tradition of voting for BJP आणि काँग्रेस. आमी जशें म्हटलां, both the parties have failed Goa. Both the parties have not given any future to the youth of Goa. Both the parties are only playing politics of defections आणि self survival. आपलेच कशें सादोवपाचें, आपणें कशें ते खुर्चेर तिगून उरपाचें, हेच धंदे चलोवन आज ऑलमोस्ट 2.5 वर्सां ह्या सरकारान काडली.
पळोवपाक गेलो जाल्यार काँग्रेसी कडेन तर उमेदवारच मेळना. काँग्रेस BJP कडल्यान इम्पोर्ट करूनच ही बायपोल झगडटा. आतां हें एक लेटस्ट उदाहरण म्हणल्यार काँग्रेसीक नकार दिवन गेल्लो उमेदवार दुसऱ्या पार्टींतल्यान हाडून 48 वर्सां भितर काँग्रेसीन उबो केल्लो आसा. तशेंच BJP ऑल्सो फॉलोज सेम मेथड. शिरोड्यान आमी पळयलां. तर फरक असो कांय ना. म्हणून हें इम्पॉर्टंट इलेक्शन आमकां आनी गोंयच्या लोकांक हें पणजेचें बाय इलेक्शन जें आसा इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट इलेक्शन वेर द वोटर ऑफ पणजी will send a clear signal to the people of Goa and also to the nation that they are disgusted with what is being done of this state by both the BJP and the Congress.